मोगळा बाबा भयणीनो, एक माऊली ताचे आपल्या भोंवती जाळ करता आणि ती एक बारीक दोराचेर ती उमकळटा. जितले पावटी ते आमी तिका काडटा वो तिची जाळ मोडटा फोडटा तितले पावटी ती परत ती जाळ बांदता आणि ती बारीक दोराचेर उमकोळ्ळी आसता. ते बारीक दोर जावन आसा मागण्यांचें जिवीत. आमी मागण्याच्या जिवितांतल्यान देवात हांवें चिटकोवन आसता आनी ती जिवीत जावन आसलें एका पिडेवंताचे 38 वर्सां देव तेंपलान भितर सरून ते उदक व्हांवता ते पेकोणेचें उदक ते उदकान बुडूंक उदकान वसोंक प्रयत्न करतालो. कोण ताका आदाराक पावना. पूण एक दीस एक मनीस देव जेजू ताका मदत करता. पयले वाचपान आमी आयकलां 2 चिन्ह. देव मंदिर जावन आसा एक आस्तें देवाचें अस्तित्वाचें आनी उदक एक चिन्ह जें उदक शुद्ध करता, नितळ करता, पेकयता. सो हे आमचें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा. ह्या दिसांनी आमी देवाक सोदता, देवाक चिटकून रावंक सोदता आनी तें उदक जावन आसा साक्रामेंताचें जिवीत. जेजूच्या कुडीक रगत मांस आनी रगत आमी सेवता, कुमसार जाता. हे सगळे साक्रामेंता वरवीं आमकां पेकोवणें मेळटा. आमचें जिवीत आमी नवसरूंक पावता. जितले पावटी आमी पातकान पडटा बुडता तितले पावटी आमकां देवा लागीं मागता. जावं कुमसारा वरवीं कुमन्या वरवीं आमी देवाक सेवता, देव जिवीत आमी भाग घेता. तितले पावटी देव आमकां सासणीक जिवीत भासयता आनी तो केन्नाच सोडचो ना. तर ह्या विस्वासान आयच्या दिसा जे आमी काम वो आमची चिंतना आमी नियाळ केल्या त्या देवाच्या कृपे वरवीं आमकां पेकोवणें मेळों, नवजिवीत मेळों मागुया.